प्रेस्तार दिवमोगजन कोंकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमाचो आज परत प्रेस्तार आयला आनी प्रेस्तार आयज तुमच्या सांगता आनी आमची मुलाखत कोंकणी खातीर आनी सेल्फलेस कोंकणी खातीर म्हणयत आमी कोंकणींत आमकां कांय लाभ करूंक ना लाभ ना न्ही लाभ आसा नुसतो जाणांक पूण आमकां कांय लाभ करूंक ना हे आमी उचित प्रोग्राम कोंकणीच्या आनी कोंकणींतल्या बऱ्या मनशां खातीर आनी कोंकणीचें काम करतल्यां खातीर आनी कोंकणींत जल्मून कोंकणीचो जावन जल्मून विंगड क्षेत्रांत आपली छाप आपले एचिवमेंट आपले उदरगती पळयल्ल्या मनशां हांगा हाडून नव्या नव्या मनशां हाडून हांगासर आमी प्रस्तूत करता आनी कोंकणी मनशान इतलें काम केलां म्हणून तुमकां एक हेम्मे जावचे बरें करता आमी 5 लिपींनी हें कोण पुरा काम करतात तांकां आमकां लिपीचो वाद भायर वचून आमी हें काम कोंकणी उलयल्यार पुरो इतलें आमचें जावन आसा सकट बोलीच्या मनशाक आपण हाडटा आमी आनीक सगळ्या संवसारांतल्या खंय तूं कोंकणीचो मनीस जाल्यार तुवें केदाळा येवयेत आनी रयमंडी करून आकोड्याक 9845419482 ह्या नंबरार कॉल कर ह्या प्रोग्रामा खातीर हांव येता म्हणयत आनी हांगा येवन लायव्ह प्रोग्रामांत ह्या रेकॉर्डेड प्रोग्रामांत तुमी पात्र घेवयात आनी कोंकणी संवसारभर आनी कोंकणीचे मनीस संवसारभर आसले सांगता हे कार्यक्रम करूया आज परत प्रेस्तार आयला आमच्या मध्ये एक IT कंपनी प्रायवेट लिमिटेड कंपनी अबिमो प्रायवेट लिमिटेड कंपनी एक टेक्नॉलॉजी एक IT कंपनी स्टार्ट करून तेय उल्लाळांत मंगळूरच्या उल्लाळांत स्टार्ट करून आज फाटल्या 2 वर्सांनी आपणाच्या सांगता 100 युवा जाणांक मुखार व्हरून तांकां तरबेती दिवन ट्रेनीज घेवन विंगड विंगड ॲप जावं दी या इतर विशयांनी करून मुखार नवीन नायक आसा एक युवा कितलो स्पीड काम करता म्हळ्यार ताणें एक उलयल्यार 8 काम करता तो तितले स्पीडस्ट मनीस म्हूण हांवें काण केला आनीक तुमकां वेबसायट करनिताचो जाय जाल्यार ॲप करनिता आनी इतर विंगड विंगड ताची कामां आसात तो आमच्या सांगता आसा थंय सांगता SCAV म्हणून सेव म्हणल्या एका नांवाचेर तो इलेक्ट्रिकल खंयचे लायटिंग जाय जे या तुज्या सोलारान कशें लायटिंग यूज करीचे हाच्या विशयान ती मायेतदार जावन आसा एक पक्का बिझनेसमॅन पक्का कोंगडो म्हणयत आमी आमच्या बसा स्वागत नवीन माम तुमकां नवीन नायक एक म्हजो बरो फ्रेंड तितलें मात न्ही म्हाका फ्रेंडशीप जाय जाल्यार आमचे तले तरी फिरकी जायचे चुरमुडी ना जाल्यार फ्रेंडशीप जावची कश्ट कित्याक म्हळ्यार कोंकणी स्वभाव एक आमचें हें कितें म्हळ्यार कोंकणीचें काम करूंक मुखार आसूं जाय तें उचीत काम करूंक पयशा खातीर काम करतले आमी तेगे पयस सुरत म्हाका इतलें दिलें हांव काम करता तूं काम कर कोणी दिल्यार काण घे नाल्यार ओके चलताय तुज्या इतलें काम कर तले पडीस तुमी तले म्हणल्या खातीर वी आर ऑन द सेम बोट स्वागत म्हणटा परत सांगा तुमी कारकळांत खंय जल्मल्यात ताच्या उपरांत तुमचें एज्युकेशन कशें जालें अबिमो मुसर टेक्नॉलॉजी प्रायवेट लिमिटेड कशें मुसर पावल्यात म्हणल्यार एक सांगून सोड आमी मायचें नांव सांगा भाऊ भयणाचें नांव सांगा म्हगेलें नांव नवीन नायक म्हणून आमी बेंगलोरांत म्हगेलें शिक्षण पुरो जालेलें आमी मूलतः कारकळचे इरवत्तूर ग्रामाचे इरवत्तूर थंय आमगेले दैव नाग थंय पुरो आसा आमगेले मालगडाले एक 7 एकर जागा आसा थंय आतां आमी तें मिनिमम 7 कोटीचे ओनर न्ही पुरा जन आसा दैवाल आसाचे मागीर आमगेले कजिन्स आसा तांणी पुरा आसाची आनी ताजे नंतर आतां आमी बेंगलोरा शिकलो मागीर हांव कॅनरा बँक आशिल्लो मागीर अप टू म्हगेलें फर्स्ट इयर PUC आमी बेंगलोरा शिकून ताजे नंतर 94 आमी हांगा मंगळूराक आयलीची येवन ताजे नंतर हांव ITI केलें रेफ्रिजरेशन AC आनी इलेक्ट्रिकल तें शिकून KPT न्ही KPT न्ही उल्लालचे सय्यद मदनी म्हणून थंय केलें 83% काडला मार्क्स तांतू म्हळ्यार टेक्निकलांत बारी इंट्रस्ट आशिल्लें सान दाखून म्हाका हें क्रिकेट मॅच त्या पुरो कसं नेगोत ना खंयचे फुटबॉल कसं नेगोत ना म्हाका बरी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री ताजेची गोत आसा सो खंयचे आज थंय खंयचे केळाक आनी खंयच्याक वच्चे न्ही तशें आसतना एक पंत आमी ताजे नंतर शिकून जालें मागीर हांव आमगेले सावकार बाबा पळय पेट्रोल पंपांत पेट्रोल घालचे वारे घालचे ते तसले पळय काम केलां सो थंय एकल्याची अशी परिचय जावन ताजे नंतर हांव आमगेले चेन्नई 2000 चेन्नईंत म्हाका लेझर सॉफ्ट म्हणून कंपनींत एक इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जावन काम मेळ्ळें इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स
बिल्डिंगाचे वायरिंग करचें तुमगेले मध्य राबर सांगता तुमगेले एग्जाम्पल कोणीय दर्शकांनी घेवया कसं म्हळ्यार IT कंप्लीट जावन दो यू कॅन गो फॉर ए सॉफ्टवेअर IT कंपनी जावचे एक आसल्यार तुमगेले दिवस म्हळ्यार ते टायम वेस्ट करचे न्हू म्हणून सावकार अँड पाई कंपनीत तुमी हें करता सगळें पेट्रोल पंपाचें काम करता आशिल्लें दॅट इज अ नायस एग्जाम्पल फॉर एनी यूथ हांव MBA शिकला काम MBA मेळटा सरी हांव घरकड बसता नाही नो 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 खंयचें काम सान न्ही खंयचें काम सान न्ही प्रत्येक कामान तूं ताजें एक स्पेशलायझेशन आसता आमी व्हडली शिकल्यांची आमी तें काम करूं नजे हें काम करूं नजे म्हणून अशें नजे कोणाकय मोस करूं नजे डोंगी करूं नजे आमी खंयचे हय चीट करूं नजे खंयचे स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता कसं जाता की जायना तशें नसल्यार आनी तशी आसतना लेझर सॉफ्टान म्हाका 1 वर्स तांतू केलें मागीर मस्त कश्ट बघून काम केलां ते लेझर सॉफ्टान तूं तेन्ना तांणी ताजे धनी आमगेलो सुरेश कामत म्हण तो भारी चांग मनीस ताणें म्हाका एक टेस्ट ट्रेनिंग दिल्लें तेन्ना नंतर आमी एक टेस्ट दिलें त्या टेस्टा पास जाल्यार तुका इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेअर घालता म्हूण म्हणलो तेन्ना नंतर हांव तें मस्त म्हळ्यार एफर्ट घालून शिकून ते टेस्ट पास करून तेन्ना नंतर ताका वचून दाखयलें आमी पास केला सर म्हणून सांगून ताणें कुडलें म्हाका 2001 तूं सॉफ्टवेअर शिफ्ट केलें तेन्ना नंतर तशीच ज्युनियर डेव्हलपर सिनियर डेव्हलपर सोर्स मॅनेजर जावन मस्कत आशिल्लें एक 7 म्हयने मस्कत बँक मस्कतांत तांतू काम केलां कंपनी दाखोवन हय नंतर आमगेले 2019 म्हणटाना इंटलेक्ट म्हण कंपनीच्यान टेक ओवर केलें आमगेलें लेझर सॉफ्टवेअर तेन्ना करून लास्टाक हांव 2019 आमी बिजनस एनालिस्ट जावन ते कंपनी दाखोवन ते मंगळुरांत तांगेलें ऑफिस आशिल्लें ते ब्रांच क्लोज जालें तेन्ना नंतर आमी तें काम सोडपा गेले सोडलें मागीर कसं करचें म्हूण आलोचन करतना देन वी स्टार्टेड आमगेले कंपनी अभिमो टेक्नॉलॉजीज म्हूण सांगून तांतू स्टार्ट जावच्याक एक आमगेल्यान तूं हे कंपनी म्हाका स्टार्ट जावच्याक एक मूल कारण आमगेले एकली स्टाफ आसा विंध्या म्हूण सांगून ती येता आशिल्ली आमगेल्या ऑफिसाक म्हळ्यार शी इज द इन्स्पिरेशन एक्चुअली सांगता जाल्यार आतां असती ओनली वन पर्सन आयड हांवें येदोळ थंय कोणाचे एकल्याक आयकुचें मुगेले स्टाफ इन्स्पिरेशन देखून तिका आजून मुगेले धोरण यू आर ग्रेट सो माय स्टाफ इज अ इन्स्पिरेशन फॉर मी इट इज बिकॉज आय वॉज थिंकिंग डेली ती येतास ऑफिसाक आमगेले म्हळ्यार मुगेले बायल आमी परवटोसाची आमी आतां आमगेलें ऑफिस बंद जालां काम येना आतां कसं ना EMI भरका लोन भरका कशें करचें म्हणून मात्युनार वयसून आशिल्ली अशी डेली म्हळ्यार मुगेलें एक ऑफिस आशिल्लें तो कोटांत तांणे येवन बसचें डेली कसं करचें म्हणून गोतना असो आसतना ही एक चल्ली अशी एक आमकां कसं की नॉलेज आसा एक स्वल्प सॉफ्टवेअराचें तशी शिकची खातीर येता आशिल्ली ती इट इज सह्याद्री कॉलेजांत दाखोवन तिगेलें तें इंजिनियरींग कंप्लीट जावन ती येता आशिल्ली आमी लायक म्हणलें एक दीस येतास कसं की आमगेले वर कसं की विश्वास आसता सो आमी कसं एक सणाची स्टार्ट करुया म्हूण सांगून आमी मे फर्स्ट 2019 एक अभिमो म्हणून एक नांव दवरून घेवन एक सन स्टार्ट केलें कंपनी बरी 2 जन मात्र चिनीची जन ना आमगेले ताजे नंतर आमी सन ऑर्डर्स पुराय एक्झिक्यूट करताची युनियन बँक आनी कॉर्पोरेशन बँक आशिल्ली फुडें नांव सो तांगेले 2-3 प्रोजेक्ट करून आतां देवा दयेन आतां सुमार वेबसायट्स सुमार नवे प्रोडक्ट्स डेव्हलपमेंट्स करताची एक 15 जन स्टाफ आसाचे आतां आमगेले ओटू 2 वर्सां भितर 2 वर्स भितर 2 वर्सां जावं ना पुरो आतां मेच्या 1 तारखेर हय सो जूनांतू पयलीं जून 2020 आमी आज प्रायवेट लिमिटेड म्हणून इनकॉर्पोरेशन केलें ताजे नंतर स्टार्टअप इंडियांतू रजिस्ट्रेशन केलां सो ताजे एक ಸ್ವಲ್ಪ बेनिफिट आतां मेळूं पुरो नाव यू आर द चेअरमॅन विथ चेअर हय म्हळ्यार कोणे एकलो जावका न्हय तशी आमले नाव कसं नाही भाऊ भयणाला नाव कसं नाही सांग मिगेल अन्नाल वॉर्ड मनशाचें नाव सांग मिगेल अन्नाल नाव किशोर नायक म्हणून सांगून कॅनरा बँकांत आशिल्लो मिगेल आनू तशीची मस्त एक हेल्पफुल कोणाकय कसं कोणाकय कसं जावका म्हूण म्हळ्यार पळय तो दिवचें तसलो आम्माय तशीची आम्मा श्यामला नायक म्हणून ती कुकिंगांत बारी एक्सपर्ट शी इज 72 कोंकण्यांची पुरो एक्सपर्ट नाही शी इज 72 जाल्यार आतां फेसबुक व्हॉट्सॲपार पुरो बारी एक्टीव जावन आसता रांदपंत बारी विशेष म्हळ्यार आमकां कश्ट जाता तशी ती मस्त आर्टिकल्स आनी बरयता तुमगेले भाव भयणालें नांव भयणी नंदिनी म्हूण सांगून एकली भयणी ती हांगाची कोडेलांतूची तिगेले बामूण सॉफ्टवेअर इंजिनियर हांगाची तिका 2 चेडूं आसाची एक ब्रेक घेवया वय कोंकणी भाशेंतले कित्याक ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्य आसा नवीन नायक अभिमो टेक्नॉलॉजीस आसो प्रायवेटली आसो फावंडर चेअरमॅन आनीक हांव खंडीत एक भविश्य सांगता कवडे घालून सांगता
100% तेगेली ताची कंपनी इट विल बी डेफिनेटली फ्लरिशिंग आणि ताचे काम करचे रीत पळयल्यार वन डे ही विल बी द बिगेस्ट IT कंपनी ओनर अँड चेअरमन. राव आमच्या सगळ्यात ऐका V4 न्यूज कोंकणी भाषेन लेखा एक ब्रेक कंडी. स्वागत मगजन कोंकणी भाषेन लेखित या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आता नवीन नायक अभिमो टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड IT कंपनीचो संस्थापक आणि चेअरमॅन. आज ताचे कंपनींत ताणें आनी 2 वर्सां जावन बट आज ताणें करची प्रोजेक्ट एका युवा जणान कशें एक आपणाच्या मॅटांचेर एक बळ घालून वयर चडोवन येत आनी आपणाच्या मनाची खुशी जावन कितले जाणां काम दिवयेत म्हणल्या भशेन जावन आसा. राव आमच्या सांगता पळया नवीन बाब सांगा तुमच्या अभिमो टेक्नॉलॉजीज जावन कितें प्रकार करतात. आमी बेसिकली आमी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट करताचे. सॉफ्टवेअरांतू आमी जावा आणि PHP MySQL तसल पळय ऑरेकल डेटाबेस तांणी पुरो यूज करून आमी फिक्सड एसेट मॅनेजमेंट म्हूण केला प्रोक्युरमेंट हे आमकां सुरवेक आमकां तांणी सपोर्ट केला म्हळ्यार आमगेले कॉर्पोरेशन बँक आतांचे युनियन बँक ऑफ इंडिया तांचे मॅनेजमेंट टीम तांकां पुरो आमी केन्ना एक चिरवणी कसला म्हळ्यार तांणी आमकां एक अन्नदाता म्हणून येता युवा जणांक एक प्रोत्साहन दिले. वय तांणी आनी मस्त फ्रेंड्सांनी आसाची म्हाका तांणी पुरो मस्त सपोर्ट केला स्टार्टिंगांतून. स्टील कंटिन्यू वय आनी आतांय सपोर्ट आतांय हेल्प करता आसाची सपोर्ट करता आसाची. तशी त्या बँकांत आमी ऑलमोस्ट एक लास्ट 20-25 वर्स तकून आमी ते विंगड प्रोजेक्ट काम केला त्या बँकाक. लेझर सॉफ्ट आसतना केला, इंटेलॅक्टा दाखोवन केला, आतां आमगेल कंपनी दाखोवन आमी करता आसाची. तांचे मॅनेजमेंट जनरल मॅनेजर्स तांणी पर मस्त गायड केला. म्हळ्यार तांणी तांकां गोत आसा आमी कसं हांव एक इलेक्ट्रिशियन जावन येयले ते बँकांत. ताका कंप्युटर म्हणचे मात म्हूण गोत आशिल्लें म्हाका ते ताका नांव ताका कंप्युटर म्हणचे तितलें गोत आशिल्लें ते. जाल्यार आज आमी त्या पुरो मस्त म्हळ्यार शिकचे मस्त आसा समुद्र ते आतां आमकां पुरो गोत आसा म्हूण सांगच्याका ना. जाल्यार ते बसून मस्त एफर्ट घालून शिकून काडून तांगेलोटू हें करून म्हळ्यार केलो पण तांणी केलो पळय कसं पूण एक म्हणटाचे मना बेजार एक कोण मना बेजार तुमकां कसं गोत ना मार तशी अशी म्हणून जाल्यार आमकां कसं गोत ना म्हणजे जाल्यार वापस बसून शिकून काड वय अर्दूस भितर ते कशी पूण शिकून काडून घेवन कशी ते चॅलेंजीस म्हणून म्हणजे कोण आमकां नेगेटीव उलयत पळय तोच आमकां पॉझिटीव उलयत तशी करता. दॅट इज दी चॅलेंज. आनी हांव सादारण आमगेले कंपनी स्टार्ट करतना मस्त स्टार्टअप कंपनीचे मस्त यूट्यूब आसा मस्त व्हिडिओ मेळटा तातूंत इलॉन मस्क आसा न्हू आमगेलो तागेले हांव मस्त फॅन इलॉन मस्क. तुम्ही फॅन हय ताचे टॉक शोज तुम्ही ऐकता ते पळयत आसता ताचे. ताजे नंतर विवेक बिंद्रा म्हणून तागेले व्हिडिओज येता इन्स्पिरेशन व्हिडिओज पळयता ते डेली एक पळयताच आमी. आतांच हांव नेक्स्ट आमगेले यंगर जनरेशना सांगचे मी डेली तसं एक पळयाचे आनी खंयचें काम सांगनी खंयचेय जावो. आतां आमगेल्या ऑफिसांत हांव इंजिनियर न्ही हांव इंजिनियर हांव जस्ट एक डिप्लोमा होल्डर तितलेची. जाल्यार आतां म्हगेल्या अंडर एक 14 जण इंजिनियर्स काम करता आसाचे 14 जण आसाचे इंजिनियर्स BCA आशिल्लेंचे आसाचे. आनी तांतू हांव कसं जनाक हें करता म्हळ्यार कोण इवन इंजिनियरिंगात बॅकलॉग आसा पळय फेल जालेलें कसं म्हणल्यार आमगेले साना कंपनी तांकां मातसो सांबाळ मिजन दिवचें जायना ताजी कितें असल बॅकलॉग आशिल्ली फेल जालेलींची तांकां घरकड मस्त कश्ट आसा तसल जनाक वय तसल कोणाकय तसल जनाक हांव हें करता. आनी येदोळू हांव नंबर स्क्रॉल जाता आसा स्क्रिनाचेर स्क्रॉल जाता आसा. ओके तुमकां कॉन्टॅक्ट करूं येदोळ एक सादारण एक 76 जनांक हांव काम काडून दिलां विथआउट एनी एक्सपेक्टेशन कोणा लेगीत ₹1 घेयनी अशी फ्री तांकां एक ट्रेनिंग दिवचें आनी तांकां एक 1 मंथ तो एक ट्रेन करून तांकां एक खंय कडेन प्लेसमेंट करून मिगेल कॉन्टॅक्ट सारी हॉनेस्ट आनी हार्ड वर्क आनी तांकां मेंटरिंग करता गायड करता इनकेस. आनी आतां केलो स्टार्टअप कंपनीज येता आसाची आमगे लागीं तांकां आमी गायड करता आसाची कशी हें करता कशी अप्रोच करता म्हूण सांगून. आनी आमी निट्टे इंजिनियरींग कॉलेज
आनी सह्याद्री इंजिनियरिंग कॉलेज तांगेले अवट पुरा MOU सायन ऑलमोस्ट करता कॅनरा इंजिनियरिंग कॉलेज तंतु तानी HODs पुरा लायक आसाची आनी एकड़े भटकळांतू सुधींद्र एक कॉलेज आसा तंतु BCA MCA एक जावचे पुरा एक सौम्यल वय आमगेले सुधीन सोमेले एक हें भटकळांतू थंय ಸ್ವಲ್ಪ तांगेले प्रिंसिपल आवट पुरा टच आसा तांणी पुरा बारी लायक सपोर्ट करता सर तांणी आमकां जावपा जलावरी जनाक एक सिन्सियर मनशाक कोण पण सपोर्ट कर ना म्हणजे सो स्ट्रगल्स आसता द मोमेंट द मोर स्ट्रगल आसा म्हण म्हळ्यार यू आर ग्रोईंग म्हूण सांग स्ट्रगल्स कितले आसता की तितले आमकां एनर्जी मेळटा तितले आमकां नवें नवें शिकच्या मेळटा आनी नॉर्मली डोंट गो बियॉन्ड दी मनी गो बियॉन्ड दी नॉलेज कळ्ळें नॉलेज कितलें शिकता की अकाउंटा येवन पडटा मागीर दुड्डू नाका म्हळ्यार येवन पडटा तशें दुड्डू म्हाका शिवच्चानच केन्नाय आनी तूं यंगस्टर्स तांणी चडावत जेन कसो आलोचना करता म्हळ्यार पॅकेज आमकां कितलें पॅकेज मेळटा म्हूण सांगून बट तांकां चडावत तांकां मेंटरींग करता तांकां आनी टायम लागता तांणी शिकच्यान तूं 70-80% एक चड आसा पुरो बट वेन इट एक ऑफिसान काम करता प्रॅक्टिकल येता ना मस्त हें आसता वय सो तांकां ताजी रिलेटेड ट्रेनिंग्स दितात आमी फ्री ट्रेनिंग दिता आसता तांकां पुरो कोणाकय जावपा जाल्यार तसले जेन्ना तांणी अप्रोच करूं येता तांणी चांग आसल्यार तांगेले हें लायक आसल्यार आमी खंडीत आमगेले कंपनी दाखोवन तांकां आमी गायड करताची सपोर्ट करताची सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतात ना विंगड हाऊ यू डू इट आमी वेबसायट्स डेव्हलप करताचे वेबसायट्स म्हळ्यार आतां रिसेंटली आमी एक आमगेले केशवेंद्र चॅरिटेबल ट्रस्ट तांकां एक वेबसायट केला ते आमगेले संयमीन स्वामीन आमगेले इनॉग्रेशन केलेलें अर्थाक तांतू केशवेंद्र चॅरिटेबल ट्रस्टांतू तांणी मस्त दुर्बल चेडवांक तांणी हें करताची सहाय करताची शिकवण्या सहाय करताची सो तांकां आमगेलो नंदगोपाल शेणे माम आसा तांणी बारी एक एक्टिवली काम करताची आनी गिरीश पै डॉक्टर गिरीश पै म्हणून सो तांगेले गायडन्सार आमी तें केलें गिरीश पै बारी बुदंत आसा तांणी प्रत्येक टेक्निकल तू आमी काही मिस्टेक्स केल्यार इवन आमी कितले शिकल्यार आमी मिस्टेक करताची तांणी गायड करून तांकां लायक आयला ताजे नंतर मिडिया वेबसायटाक ताका प्रजारंगा.com म्हणून केला प्रजारंगांत आमी कसो आसता म्हळ्यार मिडिया रिलेटेड कोणें आर्टिकल्स बरोव येता ताजे नंतर विडियोज अपलोड करूं येता एड्स घालूं येता सो तूं एड्स रिलेटेड पुरो आसा आनी आमगेल्या ओन कंपनीची abimo.com म्हणून एक वेबसायट आसा ताजे नंतर SVElightsindia.com म्हणून आमगेले 2 कंपनी वेबसायट्स आसा आनी अनेक आमी आतां रिसेंटली आतां सीमा संघोश म्हूण सांगून आमगेल्या राष्ट्रीय सेवा संघाक तांकां एक पोर्टल डेव्हलपमेंट करता आसात आमी न्यूज आर्टिकल्स RSS हाका तांतू बेसिकली कसो आसता म्हळ्यार आमगेले सीमा म्हळ्यार आमगेले डिफेन्स रिलेटेड म्हळ्यार आमगेले देशाचे रक्षणे ताजे बग्गे आर्टिकल्स पुराय केलो जन लायक जन आसाची तांणी देवनागरी लिपी म्हळ्यार हिंदींत बरयता आर्टिकल ते अपलोड करता म्हळ्यार तांतू मस्त चॅलेंज आयलें त्या वेबसायटांतू ते डायनामीक वेबसायट जावपा आशिल्लें नॉर्मली पुरो स्टॅटीक म्हळ्यार आमी कोणे कंटेंट दिता आतां बाकी पुरो कंच केला आमी हांकांय केला आमगेले चिन्मया स्कूल मँगलोर तांकां वेबसायट केला ते पुरो स्टॅटीक ते आमी मेंटेन करचे तांणी आर्टिकल दिताचे आनी घालताचे जाल्यार हांकां कसो चॅलेंज म्हळ्यार टोटली डायनामीक जावका तांणी मेन्यू सिलेक्ट करता तांणी नवे मेन्यू क्रिएट वॉट चेंजेस डायनामीक इन द सेन्स युजर कशी ताका कशी फील जावका तशी ताणें थीम चेंज करूं येता ताणें तागेलीतल्या खंयची ताजे मेन्यू आयटम चेंज करूं येता ताणें आर्टिकल आमगेले डिपेंडन्सी कसो ना एक पण आमी कोण दिला मागीर ताणें मेंटेन करचें तशी अंत आमगेली डिपेंडन्सी आसता तांत आमगेली डिपेंडन्सी ना एक वेबसायट करून दिवका जाल्यार इयरली मेंटेनन्स आनी खर्चा कितले वॉट अमावंट म्हळ्यार तुमकां कितले खर्च म्हळ्यार आतां म्हाका एक वेबसायट जाल्यार करून दिवचे जाल्यार म्हाका एक ऑफर कितले आतां आमी कसो करता म्हळ्यार वेबसायट्साक आमी व्हेरी नॉमिनल प्रायस कोट करताचे चडावत एक 15,000 प्लस 2,000 एन्युअली सबस्क्रिप्शन म्हणून सांगता स्टार्टिंग 15 एवरी इयर तुमकां 2,000 दिवका 2,000 वय एक पण तुमकां 15,000 दिल्ले रे आनी डिझायन करून दिल्ले रे मग एवरी इयर 2,000 ते म्हळ्यार तांगे डोमायन रजिस्ट्रेशन आनी तेजी स्पेसाचे एक चार्ज आसा म्हणून सांगून ते 2,000 वय 2,000 रुपीज एन्युअली येता वेबसायट्साक
तदनंतर मस्त जण परत 10-15-20 हजार घेतात कशा वय नाही ಕೆಲವು ಜನ ಎ ಎಮ್ ಸಿ म्हणून सांगून हें करताची नेक्स्ट ए एम सी रिलेटेड आमी तशें ए एम सी म्हणून कसं नाही करनी कोणाक म्हळ्यार चडावत कसं म्हळ्यार एक सण कंपनीज तांकां हेल्प करचे खातीर आतां नवे नवे स्टार्टअप तांगेले मस्त दुड्ड आसना सो तशें तांकां एक वेबसायट करून तांगेले प्रोडक्ट एक मार्केटिंग जावन तांणी एक ಸ್ವಲ್ಪ स्मूथ गेल्यार तदनंतर तांणी नेक्स्ट ग्रो जाता न्हू तशीच आमकां ಸ್ವಲ್ಪ कॉन्टॅक्ट आमकां वॉल्यूम मागीर चड जाता जाता मागीर आमगेले इनकम वाडू पुरो म्हळ्यार आमकां बेसिकली तुम्ही दोनूच हजार चार्ज करचे एवरी इयर मेंटेनन्स वय 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 तें करताची मागीर तदनंतर मेन कसं म्हणल्यार आमी मोस्ट डायवर्सिफिकेशनांत मस्त आलोचन करताची म्हळ्यार एकच घेवन बसनाची सो वी आर इन टू एनर्जी सेक्टर म्हळ्यार रिसेंटली आमी सोलार एनर्जीन स्वल्प मस्त हें केला MPPT चार्ज कंट्रोलर करून आमगेले सगळे ऑफिस इट इज रनिंग इन सोलार आमी आमगेले कंप्लीट मेन स्विच ऑफ करून दवरला कंप्लीटली इन सोलार कंप्लीटली इन ग्रीन एनर्जी तांतू हें करता साची पावसाळ्यात कसं करता का नाही पावसाळीन तूं म्हळ्यार मस्त हें करना इट इज एफिशियंट पॅनल्स घाला एफिशियंट पॅनल घाला देर मे लिटल वेरिएशन्स आसता आतां सोलार कॅन बी हां सबस्टिट्यूट कम्युनिकेशन एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा नवीन नायक आपणाच्या जिविताची ती कंपनी कशी चलता आणि सोलारा विशयान तो सांगू रेडी आसा तुमकां सोलारा विशयान एक कंप्लीट आपल्याच्या ऑफिसांत कितें जालें म्हणल्यार सांगता राव सांगता 20 पळ्या बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन लेखत राहा एक ब्रेक काडून घेता स्वागत मग जन कोंकणी भाषेन एकत्र या कार्यक्रमाचो आमचे पता नवीन नायक एक स्टार्टअप कंपनीचो एक मालक तितले मात न्ही असल्याक पुरा आपूण ट्रेनिंग दिता आनी इंजिनियरांक ट्रेनिंग दिवन तांच्या फुडाराक आपूण पायता म्हणसो एक सेल्फलेस मनीस आनीक ताच्या ऑफिसांचो सोलराचे कंप्लीट करंट ऑफ करून दवरला आनी सोलराच्या चलता म्हणटा तो सांगा ते कशें चलता पावसा दिसान कालें करतात तुमी तें पुरो सांगा नाही नाही पावसाळी कितले पैसे उरतात सोलार केल्यावर नाही आता आमगेले 1200 रुपये येत आशिल्ले बिल आमगेले आता ह्या पंत 541 येयला म्हणजे ऑलमोस्ट एक 50% उणें म्हणून हें करता इट इज ओन्ली एक्सपेरिमेंटशें हांव कोण पळयता ऑफ कोण पळयला आतां चलता आसा पावसाळी वेळा ह्या पंत आमी कशी हें जाता म्हणटा ताजे परफॉर्मन्स टेस्ट करता पळोवका कशी म्हण सांगून डेफिनेटली आतां डीप पावसाळी वेळार खंयचे सोलार इन्वेस्टमेंट जावका जालें म्हाका कट्टू एक 55,000 जालें इन्वेस्टमेंट ताका काले 55,000 ते कशें टोटल कॉस्ट कितली इन्वर्टर्स येता ताका एक इन्वर्टर्स येता त्या पॅनलाक आनी कंडक्टर रेट आसा म्हणटा न्हू ना ते सरून ते सरून ना ते सरून म्हळ्यार न्ही नॉर्मली कशें म्हळ्यार पर किलोवॅट अरावंड 70,000 80,000 म्हळ्यार ऑन ग्रीड ऑफ ग्रीड पुरो आसता आमगेले ऑफ ग्रीड म्हणून ऑफ ग्रीडांत आमी बॅटरी यूज करताची बॅटरी डे टायमार आमी चार्ज करून दवरताची पॅनलांत मागीर नायट टायम यूज करताची म्हळ्यार अंतू हांव कसल्याक ऑफ करून दवरला म्हणून हांव सांगचें म्हळ्यार आमगेले ऑफिस डे टायमार मात्र रन जावचें आनी आमगेले ऑफिसांत एसी ना आमी आमकां रन जावपाक बरी ताजे कंप्युटर्स ताजे CCTV आनी एक मॉडेम्स तितलेच आनी 2 फॅन आनी लायट सो डे टायमार रन जालें न्ही डे टायमाक जावपाचें सफिशियंट सोलार एनर्जीन तूं 8 hours न्हय सकाळीं आमी एक 9:30 ऑफिस वर्क केल्यार सांजे एक 5:30 आमी 5:30 6 क्लोज करता ते दुताय आमकां आरामेरी येता कितले बॅटरी दवरता 2 बॅटरी सिस्टम केला आमी 2 बॅटरी 150चे 2 बॅटरी आमी दवरला यूज कर म्हळ्यार इट इज लायक इन्वर्टरची चार्ज जावचे मात्र सोलार पॅनल चढाव DC वोल्टेज सो त्या DC वोल्टेज आमी अंतू बॅटरी स्टोर करून घेवन थ्रू इन्वर्टर कन्वर्ट करून AC करून आमगेलाका दिवेचे आनी की पक्कने कॉस्ट वरकता जाल्यार आमी DC लायट्स DC फॅन्स यूज करता DC लायट्स ताजे निमित्त आनी की जावका जाल्यार कॉस्ट म्हळ्यार इन्वर्टर कॉस्ट उणें करूं आता उणें करूं लायटिंग आनी कितें करतात तुमी सांगा तुम्ही SEV लायट्स म्हणून SVE लायट्स म्हणून SVE लायट्स म्हळ्यार म्हगेले पुढे म्हगेले सिद्धिविनायक इलेक्ट्रिकल्स म्हणून एक कंपनी आशिल्ले ताजी शॉर्ट फॉर्म कोणी SVE म्हणून हांव केलेले
मरे त्या पहिले केलेलं की सॉफ्टवेअर कंपनी पहिले केलं SV लाईट आम्ही ऑलमोस्ट सर्वर्स फुडले कंपनी हांव ते आमगे सॉफ्टवेअर कंपनी आसतना इंटलेक्ट आसतना म्हाका ते एक आश आशिल्ली म्हळ्यार एक तेतानी कोणाक कसं एक म्हाका एक स्वल्प नॉलेज आसा तांतूं कोणाक एक लायक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावचें खातीर म्हूण सांगून एक सानच एक कंपनी स्टार्ट केलेली आनी तांतूं एक 5 जण काम करताची टोटल कसं काम तांतूं आमी मॅन्युफॅक्चरींग करताची LED लायट्स विंगड हय नॉट चेन पॅनल लायट्स त्यापर मॅन्युफॅक्चरींग युनिट सानाची ओन्ली आमी रेफरन्स कस्टमरा मात्र आमी दितात पुरा जनाक आमी मार्केटांत व्हडले कसं हें कर न्ही स्टील 5 जण जाऊ का तितलें कर न्ही 5 जण जाऊ का सर्वीस म्हणजे मेन अशें सर्वीस तुमी कितले लायक दिता की जनाक आनी क्वॉलिटी तुमी कितले लायक मेंटेन करता की कम्युनिकेशन आनी हॉनेस्टी तुमी केल्यार देन पीपल विल अप्रिशिएट फक्त एक दीस जायना एक दीस कशी की प्रॉब्लम येता आमकां त्या दिसा आमकां करूं जायना एक इन्फॉर्म करचें फोन करून सांगचें अशें जातना कसं की प्रॉब्लम आसा तेन्ना दे विल अप्रिशिएट ताजे बदला आमी फोन काडणे अशें आनी आयल्या उपरांत झगडे करचे ताच्या बदला पयलें ते सांगचें बरें स्टार्टींग तांकां सांगून सोडका सो दॅट्स हाव आतां आमगेले मेन आमगेले पुराय आतां आमगेले सक्सेस आसा वन थिंग हॉनेस्टली आमी सपोर्ट आनी एनी टायम हय आनी एनी टायम आमी सपोर्ट दिताची खंयचे तेन्ना ते रात जाल्यार आतां अंगडी बंद केल्ले आमी घरा आसाची म्हणून तशी कसं ना आमकां आगेले अशोक चक्रवर्तीला एक ताणें सांगिल्लें आसा ನಾನು ಮಲಗಿರಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳಬಹುದು ಅಜಿಲ್ಲಲ್ಲ तशीच आमी खंयचे टायमार खंयचे इन्स्पिरेशन आसा अशोक महाराज तकून इन्स्पिरेशन आसा आनी त्या जाल्ल्यान आमच्या त्रिरंगांत असले चक्र इज युअर वय तशी तांगेले अंतू तांणी सांगल्या वरीची तर तशीच आमी खंयच्या टायमार आमी जनाल सर्वीस कस्टमर केन्नाय कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट करेक्ट किंग कॅन डू नो रॉंग करेक्ट ही इज परमनंट वी आर नॉट द परमनंट तेच म्हळ्यार किंग कॅन डू नो रॉंग तो किंग तो केदाळे मिस्टेक कर वय तशी दॅट इज सक्सेस स्टोरी आनी खंयचे सान हॉड म्हूण सांगून घेवन बसना खंयचे LED बल्ब मात्र आमी ट्यूब्स करताचे सोलार लायट्स ट्यूब्स म्हळ्यार हे आमचे नॉर्मल LED ट्यूब्स LED ट्यूब्स मॅन्युफॅक्चर करताचे बल्ब्स यू हॅव अ इंडस्ट्री नाही सान युनिट सान युनिट ओन्ली एक स्टार्टअपांत केलें की डायरेक्ट इट इज नॉट ए स्टार्टअप म्हणून आतां येयलो न्हू हे 6 वर्स फुडें आमगेले हे केलेलें हाजी खातीर आतां ते तशी चलून आसा सबसिडी आनी मेळटा म्हणटा तशें कांय ना ना अंतू कसं ना म्हळ्यार आमी सबसिडी म्हणून गव्हर्मेंटाक खंयच्या स्किमाक आनी देवनीची ओन्ली स्टार्टअप अभिमो टेक्नॉलॉजीसान तूं हांव बरी स्टार्टअपाक एक रिजिस्ट्रेशन केला ताजे नंतर आमी तांतूं आउटसोर्सिंग करताचे अभिमोंत आमी आउटसोर्सिंग करताचे आउटसोर्सिंग म्हळ्यार डेटा एंट्री ऑपरेटर कोणाकय जावपा जाल्यार म्हळ्यार दॅट विल क्रिएट जॉब आनी चडावत मस्त जाणाक कशें आसता म्हळ्यार तांगेले कंपनी चलता आसता जाल्यार तांकां कसो जावका म्हणून तांकां कसो म्हळ्यार तांगेले प्रॉब्लम कशें सोल्युशन करचें म्हणून गोत आसना इट मे बी IT ऑर इट मे बी एनर्जी समथींग आमी ते वचून फ्री एनालिसीस करून तांकां सजेस्ट करताची तुमी जावका जाल्यार घेव येता ना जाल्यार तुमकां तुमगेले चॉयस आमी कसं फोर्स करनाचे तुमकां असले कडेन हे IT सोल्युशन जावका असले एनर्जी लेवलान तुमी चेंज केल्यार तुमकां सेविंग्स जाता तशें म्हणून आमी तांकां एक मॉनिटर करून मॅनेजमेंट प्रेशरायझेशन खंयची आसल्यार यू आर देर टू डिस्कस विथ देम करेक्ट कन्सल्टिंग आउटसोर्स यू आर ए लॅटिट्यूड पर्सन म्हळ्यार तुमी वचून तांकां मेळोन तुमगेले प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करूं जाता की मागीर ट्राय करया एक प्रयत्न करून दिताची तुमकां प्रेशर आउट प्रेशर आउट तेन्ना तांणी मस्त जाण तेन्ना इट इज बिकॉज ऑफ दॅट कॉन्टॅक्ट ताजे निमित्ताचे आमकां मस्त जाण कॉन्टॅक्ट जाता तसाची दिवसान विंगड नवे ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा तुमच्या दिसा कितले घंटे आसा म्हूण सांगा नाही नॉर्मली हांव म्हगेले कस्टमराक सांगता पळय सकाळी 7 घंटा उठयता रात्री 12 घंटा हांव न्हिदोचें 7 दोन 12 ताय खंयचे टायमार म्हाका कॉल करूं येता नंतर केलो फोन करता एक वेळ अर्जंट बँकांत कसं प्रॉब्लम आसतना 1 घंटा 2 घंटा रात्री जाल्यार फोन येयला तुम्ही सांगा बँकांत म्हळ्यार तुमगेले MOU बँकांत प्रॉब्लेम रात्री प्रॉब्लेम इवन आमी कोविड सिच्युएशन तितले डीप तितले हें जायना जाल्यार तेन्ना आमकां युनियन बँकाच्यांनी तांगेले एक पास दिवन
आमी बँका येवं तशी पुराय मस्त सपोर्ट केला तांणी तांगेले ते एक पास आमी काराक स्टिक केलेले ताजे निमित्त सगळे रोड पुराय कंप्लीट खाली आमी गेले एकलेले कार आम्हा सांगचे आम्हा बारसरला हांगा दखून पांडेश्वर दखून उडलाचे 6 to 7 minutes भितर उडला खाली तसं नाही तांचे खाली कॉन्क्रीट रोड खाली कॉन्क्रीट आणि पोलिसांचे पुरा पळयतच ताचे कसं ऐकलं वता सो इट इज टाइम बिकॉज दिस कोविड ऑल्सो मस्त आमकां शिकयलें मस्त असल सिच्युएशन आसतना आमी कशी आमगेल्या मेंटली सर्वायव जावका आनी कशी करच्यो उणी करका म्हळ्यार आमी खंयचे रिती करच्यो आनी आतां आनीक एक कळ्ळा सिच्युएशन विंगड रिती जावच्या गो पुरो आमी जाल्यार तितलो आमगेलो कॉस्ट कंट्रोल करका अनगत्य दुवेच्छ ते पुरो करनाशी जाल्यार तितले जाग्रते कोण घेवका आतां आमगेले अगत्य आसा मारी वापस आनी एक पंत आयल्यारी आमी वी शूड बी प्रिपेर्ड जावन आसका आमगेले हेल्था रिलेटेड खंयचे नेग्लेक्ट रिस्क घेवचे फ्युचर कितें फ्युचर तेची फ्युचर अभिमोचे विशय अभिमो तेचे आतां आमगेले एक सादारण एक 15 जन आसाची कामाक एक आनी एक 2 years आनी एक 100 मॅन पॉवर कोरका म्हण एक आश आसा आनी हाजी कंपनी एक 100 करोडाची करचे म्हणटा 100 करोडाची कंपनी करका म्हणा कोरका म्हण आश आसा आनी तशीची एक 2 एकर जाग पळयला आमगेले गव्हर्मेंटाचे बट तेंची फायनान्शियल डिस्कशन जाता आसा एक ब्रेक घेवया कोंकणी भाशेन घेतले कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये आसा नवीन नाईक तुम्ही पळयलें आमच्या IT चे एक भविष्य तो उलयता आसा आनी आपणाची एक सोपण सांगता आसा नेक्स्टांत सगळ्यांक गरज पडचे एक अंश तो सांगता राव आमच्या सांगता पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेंतले घेता एक ब्रेक काडटा स्वागत मग कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये आता नवीन नाही पण त्याच्या पहिले एक अनाउन्समेंट अशें की तुमच्यामध्ये कोणी कोंकणी उलोवचे मनीस या कोंकणीचे मनीस कोणी खंयचीय अचिवमेंट तुमची एज ल्हान प्राय जावं दी या व्हडली प्राय जावं दी या मस्त वर्सां जावन कोंकणी विशयांत काम करून कोणीय तुमकां रेकग्नायज करूं ना या खंयच्याय टीव्हीचेर येवन आनी खंयी तुमी पब्लिसिटी घेवं ना आमी आसा हांगा बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमात तुमी येत म्हाका रायमंड देखून आता कोणे कॉन्टेक्ट करियेत आनी ह्या विशयांत तुमकां हांगा हाडून उचित तुम्ही उचित आमी उचित हांगाय उचित तुम्ही येवं नाका हे केदाळ आमी सादर करियेत आनी तुमकां ताच्या वरवीं कोणी फिल्मां काडटात कोणी ल्हान ऑडियो काडटात व्हिडिओ काडटात या कितेंय तुमी करतात कितेंय बूक पब्लीश करतात या कितेंय करता एचिवमेंट आसा कोंकणी विशयांत आसा आनीक कोंकणीचें कितेंय काम आसा जाल्यार कोंकणी मनशां जाल्यार जाता कोंकणी मनशां जावन तुमी एग्रीकल्चरल या कृशेंत एक एचिवमेंट केला या खंयच्या एका पोस्टांत रावन एचिवमेंट केला तुमी बँकांत व्हडले ऑफिसर आसात तुमकां लोकांक सांगूंक जाय कितें की पोस्टां आसात या कितेंय आसा जाल्यार दयेकरून आमकां कॉन्टेक्ट करचें आनी हांगा येवन बसचें आनी सकट लोकांक सांगचें हांगा 7-8 हजार लोक एकत्र म्हणटी तुमकां पळयता आनीक लायव्ह प्रोग्राम त्या देखून हर एक पावटी कोंकणीच्या मनशांक आमी एनहान्स करूंक हांगा आसचें नवीन नायक आमचे सांगा नवीन नायक तुमकां गव्हर्मेंटान जागो वयता म्हणा तो बरो विशय 2 एकर दिवचो म्हणा खंय धाकटो विशय न्ही सांगा नाही मी तेचे आतां आमगेले STPI सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क तांतू 2 एकर जागा अप्लाय केला ते हांगा इन्फोसिस लागीं जाता देर्ले कट्टे मुडीपू बट तेची तांणी म्हळ्यार पर एकर 76 lakhs तांगेले बिकॉज ऑफ ते ಸ್ವಲ್ಪ फायनान्शियल एकाजी वय ताका जाता ताजे खातीर आतां आमी आलोचना करता कशी हें करचें म्हण सांगून आनी आमी मस्तानाक ट्रेनींग पुरो करता सॉफ्टवेअर ट्रेनींग आनी कोणे इन्वेस्टर्स कोणे लायक इन्वेस्टर्स आसाची तांकां इंट्रस्ट आसा इन्वेस्ट करन तांणी स्वंत काम करीत वय तांणी काम करपाक पडटा हांव स्लीपिंग पार्टनर म्हणून तुमकां दूड दिवचें नाका दॅट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कोणे चांग लायक मायंडेड जावन आसल्यार तांणी येवन आमकां येवन मेळयत त्यानंतर कोणे इंजिनियर्स आतां मस्त आमी पळयलां कसं म्हळ्यार इंजिनियरींग जावन 2 वर्स 3 वर्स गॅप आसता निमगेल्यार हांव ऑफर लेटर ऑफर लेटर वेट करता आशिल्लो
एक हांव कसो की कोर्स करता आशिल्लो एक कसलेपणी तांणी एक रिजन सांगताची म्हळ्यार तांणी कंपनीच्यान आतां कोरोना म्हूण कॉल फॉर कर न्ही म्हूण सांगून तसो आसतना तुमी टायम वेस्ट करनाचे तुमी खंयचे एक कंपनी एक खंयचेय सॉफ्टवेअर खंयचेय एक अंत एक सानो एमावंट जाल्यार एक पण जॉयन जावका तुमकां अनुभव मेळटा कसो म्हळ्यार तुमकां रिफायनमेंट जावच्याक मस्त आसता मस्त गॅप्स आसता शिकून जालें सुद्दां एक कळ मेळचे कश्ट कितले बुदंत असल्यार प्रॅक्टिकल नॉलेज मस्त इम्पॉर्टंट तसो नासतना तुमी तें 1 वर्स 2 वर्स तशी गॅप दवरनाशी पळोवंक घेवची शिकून जालें सुद्दां फुडलें कितले शार्प आयज जाल्यार रस्ट जाता मागीर रस्ट जाता दवरलें ते बड्डी जाता न्ही आमगेले येता मस्त रेज्यूम्स येता मस्त नमुने पुरे आनी येता म्हणजे तुमगेले रेज्युमेचे डायरेक्ट सॅलरी खातीर बट यू डोंट एक्सपेक्ट दोज ऑल थिंग्स वय वय कोणी येवका जाल्यार रिफायन जावच्याक येवका रिफायन जावच्याक आमी आतां सॅलरी पे केलो पण आमी एक 1 मंथ 2 मंथांनी तांकां कसले पे करनाची आतां इंटर्न्स करता आसा इंटर्नशीप दोग जाणां बारी बुदंत आसा तांणी करता आसाची तांकां वी आर नॉट पेईंग देम एनी सॅलरी बट तांकां आमगेले कितले जाता तितले लायक नॉलेज एनविरॉन्मेंट दिताची बशाक एक लायक जाग स्पेस आसा ऑफिसांत एक ऑफिस एनवायरमेंट कसो म्हण कळटा ट्रेन दिताची एक दनयानी सोच कशें म्हण that is also work-wise strict it is not socha it is not socha it is a corrections they may not feel it good but daniya ne kashi sangche how they have to work-wise strict सुका जाता work-wise काही तांकां कळटा there is a training also कसं म्हळ्यार पायी तांणी काही काम केलें म्हळ्यार आनी हांगा अभिमान काम केलें म्हूण सांगून हें कसं मरे ही बसले की ओलपा तशें जावं ना ताका जालें तितलें आमी मॉरल कशी बिहेवियर स्किल मागीर कोणे आयल्यार कशी उलोवका खंयचे इंटरव्यू फेसिंग तांतू इवन आमी ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले यूथ ऑफ जीएसपी काही तांगे जीएसपी उद्योगाकय ಸ್ವಲ್ಪ काम करता म्हळ्यार मस्तना काही एक जॉब घेवच्याक बारी लायक काम करता आसता यूथ ऑफ जीएसपी सो तांकां एक तांगेल्यान तो एक टिमांत एक सानच एक पार्ट करता आसा एमएन पै म्हूण आमगेलो आपलो CA चार्टर्ड अकाउंटंट आसा पैमाम तो बार लायक काम करता सो तागेल्यान तो आमी ಸ್ವಲ್ಪ एक सानच पार्ट घेवन मस्तान गायड तुम्ही आळिल्लो सेवा म्हळ्यार तुम्ही वॉर्ड आळिल्लो तुमगे आळिल्लो वॉर्ड करडी म्हणके आळिल्लो जायच आसता आनी आमकां तुमकां एक तुमी एक विसरच्या पुढे सांगचे तुमगे बैलेल नांव आनी भुरगेलें नांव सगळें घरकडे केन्ना आयलें कापी म्हण दिवं का म्हाका उडकाच कांडी म्हाका पिकेल बायल वृंदा म्हणून सांगून शी इज एक्चुअली गोल्ड मेडलिस्ट इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट रँक इंजिनियर MIT शिकिल्ली ती सो एक्चुअली शी इज द बॅकबोन ती आतां सदां म्हणटा आमी खंयचे एक ऑर्डर हाडून हांव हें केलें काही आपण घेवन आसले की आपण हाडयत आशिल्ले हय आपण हाडयत आशिल्ले नेक्स्ट टाइम बेटर लक अर्थ सो ती लायक ती हँडल करता टीम आनी हांव नॉर्मली हांव भायर वचून मार्केटींग बिजनस हाडचें हें आमगेलें कन्विन्सिंग कन्फ्युजींग ऑडिटर सांग कन्विन्स करू जाल्यार कन्फ्यूज गेट द ऑर्डर इम्पॉर्टंट कसं नाही गेट द ऑर्डर गेटिंग ह्या फरक करता जाता कसं करचें यंगस्टर्स म्हाका बारीक गोश्ट म्हळ्यार यंगस्टर्स चेरडुवाल नांव सांग दुवेल नांव भाग्यलक्ष्मी म्हणून सांगून दुवेल नांव 8th स्टँडर्ड शिकता ती म्हळ्यार भयंकर बुद्दवंत म्हणणे शिक्षांत तिका हांव सांगचें जायना कसं म्हळ्यार हांवें लायकून शिकनाशिल्लो म्हाका केन्नाय हेंच आशिल्लें बुद्धी ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ತಶಿಲ್ವ ಮಾಸ್ ಕಾಡರಿ ಅನ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ दवरच्यानी न्हिदोवचावे म्हळ्यार आन सवता म्हणून आन सवना आशिल्लो जाल्यार आम्मा सांगताशिल्ली सवका तुमी आजी ताका म्हूण सांगून मार्क्स उणे म्हणून नवीन नाईक आत्ता 1 घंटो कशें पास जालें म्हणून गोत ना कोंकणी भाशेन लिहिणे ह्या कार्यक्रमात तुम्ही आयल्यात मस्त युथांक तुम्ही इन्स्पायर केल्ले कशें जावका आनी तांकां नंबर तुमगेलो स्क्रॉल जाता आसा कोणी येत म्हण सांगलें तुम्ही येवन हांगा येवन 1 घंटो बऱ्या इतले जाणांक एक नॉलेज दिल्ल्या खातीर मस्त जण 156 कंतू हें आमगेलें रेखा ब्रेस्तारा करता ते तुमी येवन हांगा नॉलेज दिले तुमकां देव बरें म्हणटा ती आनी तुमकां मस्त थँक्स तुमी एक ऑपॉर्च्युनिटी एक वेदिके दिले तसलें तुमकां तुमगेले तसले ऑपॉर्च्युनिटी दिले आमी नरका करता ती म्हणून सांगून तुमी हांगासर येवन आयिल्ल्या नॉलेज दिल्या खातीर तुमकां देव बरें म्हणून
तुमकां तुमी चिंतिल्ले पुरो सपोण जारी जावन दी तो वेंकटरमण देव 100 crore तुमकां company तुमकां वेंकटरमण देव तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून सांगून देव बरें म्हणटा Thank you. कोंकणी भाशेन हे कार्यक्रमाचो आमच्या बद्दल नवीन एक अभिमान टेक्नॉलॉजीचो प्रोप्रायटर आणि ताचे सपन तुम्ही ऐकले आणि तो खंडीत अचीव करता म्हणून म्हाका खंडीत धैर्य आसा तुम्ही तुमच्या खंयचेय अचिवमेंट आसल्यार खंयचेय करूंक प्रमोट करूंक आसल्यार खंयचेय कितें करूंक आसल्यार लक्ष्मण कुंदराचे टीम V4 न्यूजांत हांगा तुमकां होस्ट करूंक रेडी आसा हांव रहिमंडी करून ताकडे केदाळय तुमच्या गरजे खातीर कोंकणीच्या गरजे खातीर खंयच्याय कडेन तुमकां मेळोंक तयार आसा तुमी येवचें आनीक आमकां मेळचें आज तुम्ही सुमेस्तांनी मुखार रावन एक घंटोभर कार्यक्रम ऐकले तुमकां सुमेस्तान देव बरें म्हणटा हांव रहिमंडी करून ताकडे 5 मिनटां परवां बेस्तारा देव बरें